पूण ताच्या मालकाड्या पुताक 10व्या क्लासीची एग्जाम आनी देखून एग्जामाक तो शिकोनासलो भुरग्यांक न्ही बरें करून शिका जाय बरें मार्क्स काडचे म्हण आशा आसता पूण तो भुरगो थंयसर प्रिपरेटरी एग्जाम बरयता आसतनाच ताका विशेश वय ताप आयलो बरें ना म्हण जालें आनी तितल्यार डाक्टराक गेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हळें कितें तरी इन्फेक्शन आसा रगतान आमी टेस्ट करया म्हणटा आसतना ताचे रगतांत तांकां विशेश वायट ब्लड सेल्स मेळ्ळे WBC म्हणटात कावंट विपरीत असलें तितल्यार डाक्टर भियेले डाक्टर म्हणाले कितें तरी इन्फेक्शन आसा आनी ताचें की चड तें रगताचें कॅन्सर जावंक साध्य आसा देखून तक्षण आमी रगत हय कॅन्सराची परीक्षा करूंक धाडून चडया लुकेमिया जावंक साध्य आसा सगळो भियेल्लो तो म्हाका फोन करता हांवें तक्षण ताका ये म्हळें दैवी कलोरित्या मंदिराक हांव आनी तो सांगाता मेळोन आमी बसोन थंयसर सांगाता आमी मागोन आसल्या मागणें करता आसतना आमकां मेळ्ळेलो देवाचो संदेश त्या भुरग्याक देव नव्यान बरी भलायकी दिता जेरामाया प्रॉदिसो बूक 30 17 वळ जेरामाया चॅप्टर 30:17 हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी दितलो तुमचे घाय हांव गूण करतलो भोवमोगाच्यान देवाची कृपा आमकां मोगाच्या वेंगेंत सांगात हाडटा दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत चड आनी चड देवाची आशिर्वादां जोडूंक आमकां तयार करता तर सांतीसीम त्रिंदादीक आमी मान करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन समियाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो भोवमोगाच्या न्हू आमी गावया तें गीत ये 11 ऑन पेज नंबर 26 ये 11 पान नंबर 20 आनी 6 दैवीक गायनां दैवीक कलोरेत्री मंदिराचीं गितां आयले हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन आयले हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन आयले हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तूं आमचो भोवदयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तूं आमचो भोवदयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जेजुराया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जियोनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जियोनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन आत्म्यांत रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यांत रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया शराल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 ा मरकरालालालालालालाला एलोहीम अदोनाय एल गिबोर यहोवा जायरा याहीर है यहोवा निसी यहोवा शम्मा यहोवा रफीका यहोवा राफा यहोवा मकादीस हालेलुया अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका सरपदी दरा सरसक्तेवंत आमकां गूण करतले आमकां बरें करतले आमकां सुटका लाभयतल्या सरपदी दरा सरसक्तेवंत तुका जाम अर्गां होगळाप स्तुती मान आनी महिमा सासनाच्या सासना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोवमोगाच्यान कशीं आसा तुमी सगळीं आज देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा तर ह्या करेस्माच्या काळार प्राचिताच्या काळार आमी उडास दवरता जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन आरण्याक गेलो आनी थंयसर 40 दीस आनी रात ताणें उपवास प्राचीत आनी मागणें केलें ताजें आदर्श घेवन ताजें प्रेरण घेवन आमी ताजे सांगाता आरण्याक मरुभुमीक आमी वेता थंयसर मागणें करूंक देवाचो अनुभव करूं देवाचे एकवटान जियोंक त्या वेळार देंवसार सैतान हाडटा त्या वनवण्याचेर वडण्याचेर ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक आनी आमच्या जिवितांत जें कितें मिसांव कितें येवजण कितें उद्देश कितें जिविताचो ध्येय देव आमच्या काळजांत घालता तें बरें करून समजून तें आमी पंथाक पावोवंक भायर सरचें आनी त्या वेळार आमच्या जिवितांत विरोधपण येता आसतना कश्ट संकश्ट येतना वर्ते पाशांव येता आसतना अखेरेक आमच्या जिविताचो अखेर जाता आसतना हर एक येवचे आटाविटे जिविताचे जेजूक तरी कुर्साचें मरण तें आमी स्विकार करचें भावार्थान विस्वासान आनी आमच्या पातकाक मरोन जेजूच्या पुनर्जिवांतपणांत भागीदार जावचें कित्याक जेजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं आमची सोडवण केल्या त्या विशयांत आमी विशेश जावन नियाळ करून आमचे कश्ट आनी पाशांव आमी नश्ट करिनाशें आमी बगार सासणाच्या जिविताक आमी ताचो फायदो चडशें मोगाचें आमकां करेस्माच्या काळार प्राचिताच्या काळार देवाची विस्नार कृपा मेळटा तर आज आमी नियाळ करया आमी करचें तें मागणें भावार्थाचें मागणें जायचें प्रेयर ऑफ फेथ तर आमी वाचता हेब्रेव घरां बरयलें पत्र 11 वसर 26 हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 तरी पूण भावार्था विणें कोणायच्यांनी देवाक मानूंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणपाती असे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमी मागता आसतना खंडीत जावन आमकां प्रतिफळ मेळा जाय जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळा जाय म्हणली एक आशा अत्रेक हर एकल्यांक आसा म्हजो एकलो इश्ट केदाळे देवी केलो रेत्र मंदिरांत हो येवन सेवा दितलो हांगासर गायन सयत करतलो पूण ह्या दिसांनी तो काजर जाला ताका भुरगीं आसात ताजे पत्नी परगांवांत आसा पूण ताच्या मालगाड्या पुताक 10व्या क्लासीची एग्जाम आनी देखून एग्जामाक तो शिकोनासलो भुरग्यांक न्ही बरें करून शिका जाय बरें मार्क्स काडचे म्हण आशा आसता पूण तो भुरगो थंयसर प्रिपरेटरी एग्जाम बरयता आसतनाच ताका विशेश वय ताप आयलो बरें ना म्हण जालें आनी तितल्यार डाक्टराक गेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हळें कितें तरी इन्फेक्शन आसा रगतांत आमी टेस्ट करया म्हणटा आसतना ताचे रगतांत तांकां विशेश वायट ब्लड सेल्स मेळ्ळे WBC म्हणटात कावंट विपरीत असलें तितल्यार डाक्टर भियेले डाक्टर म्हणाले कितें तरी इन्फेक्शन आसा आनी की ताचें की चड तें रगताचें कॅन्सर जावंक साध्य आसा देखून तक्षण आमी रगत हय कॅन्सराची परिक्षा करूंक दांड चडया लुकेमिया जावंक साध्य आसा सगळो भियेल्लो तो म्हाका फोन करता हांवें तक्षण ताका ये म्हळें दैवी कलो रे मंदिराक हांव आनी तो सांगाता मेळोन थंयसर आमच्या मिस्तेरांची ती कोडकीं आसात ल्हान गुडसुलां आसात थंयसर माडा मुळांत आसल्या एका पॅरापेटाचेर आमी बसून थंयसर सांगाता आमी मागोन आसल्या मागणें करता आसतना आमकां मेळ्ळेलो देवाचो संदेश त्या भुरग्याक देव नव्यान बरी भलायकी दिता जेरामाया प्रॉफिस बूक 30:17 जेरामाया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी दितलो तुमचे घाय हांव गूण करतलो आनी तुमच्या जिविताची दिशाच हांव बदलितलो आनी देवान ताका बुजयलें आमी सांगाता मेळोन जायते वेळ उलयले हांव मागणें केलें आनी तो फाटीं गेलो तो आनी ताची पत्नी दोगांयनी दैवी कलो रे मंदिरांत ती हांगासर सेवा केल्या आनी थोड्या दिसां आदीं
ताणें म्हाका फोन करून सांगलें, फादर आमी मागोवन गेल्ले हांव त्या दाडाच म्हाका बरो वसो आसलो, म्हजो देव कंडीसान म्हज्या भुरग्याक वाचयतलो, ती लोकेमिया जावन दी, कॅन्सर पिडा जावन कांयच म्हज्या भुरग्याक तें आसचें ना म्हूण. आनी भुरग्याचो ताप आनी पुरो सगळो उणें जालो आनी भुरग्याक परिक्षे बरोवंक साध्य जालें. मात न्ही रिपोर्ट्स आयले 12 दिसां उपरांत. ते रिपोर्ट्सा प्रमाणे ताका कसलेंच लुकेमिया कांयच ना. तर डाक्टर म्हणूंक लागले कसलें तरी एक कुडींत इन्फेक्शन आसलें, देखून सडनली वायट ब्लड सेल्स WBC कावंट वाडलें. तरी तो भुरगो आतां सुरक्षीत आसा, परिक्षा बरोवंक ताका जाले आपुरबेन. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप सासणाच्या सासणा. प्रेज द लॉर्ड. आमचें मागणें सुफळ जायचें, फळां दीक जायचें आनी बळवंत जायचें जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा भावार्थविणें कोणायच्यानी देवाक मानूंक जायना. म्हणजे मागणें करता आसतना भावार्थ जायचें. आनी तो भावार्थ आसा तर कशें कळटा? भावार्थ आसलो व्यक्ती देव आसा म्हणून ताणें पातयेचें. देव आसा सकट म्हणल्यार देव आसा. देव आसा, गॉड इज. देव आसा. देव आसा म्हळ्यार देव जिवंत आसा. देव जिवंत आसा मात न्ही, देव कितें जावन आसा तो तसोच जावन आसा. तसोच म्हळ्यार कितें? देव म्हळ्यार कितें? देव म्हळ्यार मोगाचें न्हू, सर पदवेदार, सर सक्तेवंत, सर संगती तो ताका साध्य. जें कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता वय आकाशा वयर नेकेत्रां आनी आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता व्हडलो सयत सूर्य आनी चंद्र आनी भूंय आनी भुंयचेर व्हड व्हड गुडे दोंगर, व्हड व्हड दर्यो, सागर, तळी, उदक आनी रूख, झाडां, मनजाती, वारें, वादळ सगळें आमी पळयता. हें सर देवातावन आयलां. देव उलयलो आनी हें सगळें अस्तित्वाक आयलां. म्हणजे हातूंत असली सर पदवी आनी सकत देवातावन उब जाल्या तर देवातय केदेवर्ती पदवी आनी सकत आसा. देखून पयलीं पुस्तक देवाक म्हणटा तूं एल शाडाय. एल म्हळ्यार देव, शाडाय म्हळ्यार सर पदवेदार. म्हणजे जें कितें दोळ्यांक दिसची रचलेली पदवी आसा हाच्या की कितलेशे की व्हड मापान देवा लागीं पदवी आसा. आमी पळोवची आनी अनुभव करची ती पदवी आनी सकत देवाच्या पदवी आनी सक्ते मुखार व्हडल्या एका सागरांत एक थेंबो उदक आसल्या बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तसो देव जेहोवा जायरा, याहवे इरे, म्हणजे सर वस्तू वदक सोन दिवचो देव. देव आसा म्हणून पातयेचें म्हळ्यार हांव देवा लागीं मागता आसतना म्हाका कितें उणेपण आसा तो भरतीकान दिता. म्हाका पिडा आयल्या म्हळ्यार म्हाका भलायकी ना म्हण जाली, भलायकी सतत वर आसा म्हण जालें, देव ती भलायकी म्हाका दिवंक शकता. हांगासर एक भयण वय हांगासर आयली, तिका 4th स्टेज कॅन्सर लंग्साचें. डाक्टरांनी आशा सांडली, डाक्टरांनी सयत म्हणलें आनी कांय वखद दिवन फायदो ना आनी केवल पिडे तिका ती दूख सोसूंक जायना जाल्यार ते मॉर्फीन म्हणलें कसलीं टॅबलेट्स आसा खंय म्हणलें इंजेक्शन आसात खंय तें दिल्ल्या वरवीं दूख मरता. मरच्या वेळार विशेश दूख आसता कुडींत, कित्याक कॅन्सर पिडा ती लंग्साच आसा. अकरेक मरोंक तयार जावचें म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना हांगासर येता आसतना देवान तिका म्हळें हांव तो गूण करचो देव. निर्गमन बूक 15:20 आनी 16. आय एम जेहोवा राफा, जेहोवा रफिका, याहवे रफिका. राफा म्हळ्यार गूण करचो देव. राफा एल, हांव गूण करचो देव, हांव तुका गूण करतलो. अशें कळीत ना. असाध्य जाल्लें देव म्हाका जेन्ना साध्य करता. आमचे हे कितें बाउंड्री आमी म्हणटा ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज. जे कितें परिमीत आसा संवसारी आमकां चिंतपाक देव ताचे की वर्तदारान आमच्या जिवितांत विजमितां, असर्यां, अद्भुतां, बरी भलायकी आमकां तो फोव करता. देव ब्रेक्स आवर हॉरायझन्स. गॉड ब्रेक्स आवर हॉरायझन्स. गॉड ब्रेक्स ऑल द लिमिट्स ऑफ अ ह्युमन मायंड. ही ब्रेक्स ऑल द पॉसिबिलिटीज अँड ही मेक्स इम्पॉसिबल टू बिकम पॉसिबल. जे कितें असाध्य म्हण आमी चिंता तें साध्य करता. ही भयण हांगासर येवन रेतेर करून गेल्या उपरांत सवकास बरी जाली. संपूर्ण तरान बरी जाली की एक दीस हांगासर येवन तिणें वय 4 दिसांची वस्ती रेतेर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली. वय सोनवाराच्या त्या मागण्या वेळार 4 जाणां मुखार वचून तिणें साक्ष दिली. आयकताल्यांक सयत एक विशेश विजमीत आश्चर्य म्हण भोगलें. असाध्य म्हणलें, मरता म्हणलें, कसलेच वखद नासतना, किमोथेरापी नासतना, या रेडिएशन नासतना ती भयण बरी जाली. देखून देवाक लागीं सरतना देव आसा म्हणून पातयेचें. तो जेहोवा राफा, गूण करचो देव म्हणून पातयेचें. मात न्ही तो जेहोवा निस्सी. जेहोवा निस्सी म्हळ्यार जैत दिवचो देव. देव आमकां जैत लाभयता. आमच्या झुजांत जैत लाभयता, आमच्या विरोधींचेर आमकां जैत लाभयता. कित्याक इजाया प्रवादीचो बूक म्हणटा 50:17 वळ. आयजाया 54:17. तुज्या विरोध उपारलेले खंयचेच हातेर
तें सुफळ जावचें ना. तुजे विरोध उलयली हर एक जीब फोडकिरी म्हणून रुजू करून तुका साध्य जातलें. हें जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचे भाग. हालेलुया. हें देवाचें उतर भावार्थान ह्या दिसांनी एका भयणीन सांगलें आनी ती म्हाका म्हणटा, फादर तुमी सरमावर हें देवाचें उतर 50 आनी 4 वर्सां 17वी वळ तुमी सांगलें केदाळ म्हाका उडा सुरता म्हणून. कित्याक म्हाका हांगासर एक म्हज्या विरोध FIR केल्लें हांगासर पुलीस स्टेशनान. हांवें कोणाक एकल्याक कन्वर्टर केला म्हणून. तो आयिल्लोय गुतना म्हाका हांगा रेतिरेक आयिल्लोय गुतना ताका बरेंपण जाल्लें गुतना. पूण ताणें सगळ्यांनी वचून साक्ष दिल्या. देविकुलो रेतीर मंदिराक हांव गेल्लो थंयसर म्हणात एक बाप अब्राहम विन्सेंट डिसोजा रेतेर दिवन आसलो. त्या रेतीर म्हाका देवाचो अनुभव जालो. हांव क्रिस्तांव न्हय तरी कन्नडांत ते रेतीर आयकत आसतना म्हाका जेजून आपडलें. आतां जेजू म्हजो वैयक्तीक एकच सडवणदार. म्हजी मानसीक पिडा गूण जाली. म्हज्या पोटांतली एसिडिटी आर्थरायटीस कॅन्सर आनी म्हणटा एसिडिटी आल्सर्स आनी कितें पोटांचे समस्या असले सगळे गूण जालें. आतां म्हाका शांती समाधानाची न्हीद पडटा. म्हाका कांय वखदाची गरज ना. सोऱ्याची वडणी आसली सगळी गेली. जेजू म्हजो एकलो सडवणदार ताका हांव पाती येता. देखून हांव संतोशान उमाळटां हाता म्हणून थंय सगळ्यांनी वचून साक्ष दिली. आनी त्या पर्यंत ताणें कोणाच्या मोगार पडलो तें ताका सोण वचून दुसऱ्या कडेन काज जालें. तातूंत निराश जाल्लो. पूण हांगाच्यान गेल्या उपरांत नवी ताका सैरीकी जाली. काजो जावंक तयार जाता म्हणटा आसतना ही खबर सकाळांनी फाय जातना तांणी चिंतलें हांवें ताका कन्वर्टर केला म्हणून. देखून म्हज्या विरोध FIR सयत केल्लें. आनी म्हाका वय जैलांत घालूंक आनी दैविकुलो रेतीर मंदिर सगळें मोण उडोवंक तांणी हर एक येवजण घाल्ली आमच्या विरोधींनी. आनी त्या वेळार मोगाच्यान म्हाका ही खबर मेळटा आसतना पुलिसांनी फोन करतना हांव सयत भियेल्लो. आनी हांवें दुसऱ्या पाद्र्या तांकां हांगा सांगतना 12 जाणांनी म्हाका म्हणलें तूं का घालें की अधिक प्रसंग कोणाक क्रिस्तांव न्हय आसल्याक क्रिस्तांव करचें. हांवें तांकां सांगूंक प्रयत्न केलें हांवें ताका क्रिस्तांव करूंक की ना आनी ताका हांव मेळोंक सयत ना. तो खंय हांगा रेतीरेक आयिल्लो ताका बरेंपण जोडलां आनी ताणें साक्ष मात दिल्या जेजून ताका बरें केलां म्हण तो क्रिस्तांव जाला म्हण खंय सांगूंक ना आनी तो जावंकूच ना. जाल्यार मोगाचें कशें पळय देंवचार सयतान सांबाळ जाता आनी आमकां अडकळी हाडूंक आमकां निराश करूंक देजस्पर करूंक आनी आमी करचो मिसांव वावर करिनातल्या बरें करूंक अडकळी हाडटा पळय. त्या वेळार मोगाचें बोपय सक्रामेंता मुखार गेल्ल्या वेळार म्हाका मेळिल्लें तें देवाचें उतर. इसाया प्रॉफीस बूक 50 आनी 4 वर्सां 17वी वळ. तुज्या विरोध वापरलेले खंयचेंच हातेर सुफळ जावचें ना. तुज्या विरोध उलयली हर एक जीब फोडकिरी म्हूण तूं रुजो करतलोय. आनी हें जावन आसा देवाच्या सेवकाचे भाग. हांव देवाचो सेवक जावन मोगाच्यान दैविकुलो रेतीर मंदिरान सेवा दिवंक म्हाका वर्तो संतोश. कित्याक हांवें वर्ती अजाप विजमितां पळयल्यान ताणें म्हाका वय FIR घालून म्हाका जैला व्हरूंक तांणी प्रयत्न केल्यार चिंतनांतल्या बरी मोगाचें न्हू. क्रिस्तांव न्हय आसलो एक खट्टर क्रिस्तांवाचो विरोधी व्हडलो सयत लॉयर म्हाका मेळ्ळो. तो ताचे कडेन हांव म्हजें कशें सांगतना तक्षण तो ओप्पलो. म्हाका तक्षण ताणें एंटिसिपेटरी बेल ACB ताणें क्रिस्तांव विरोधी जाल्यार तो म्हाका म्हणलो वय तूं देवाक साक्ष दिताय देवा खातीर जियेताय तूं एक याजक जावन कुटुंब सयत नासतना तूं जियेताय तर तुजे विरोध कोण रावतात कांय भियेनाका देव तुज्या सांगात आसा म्हण ताणें म्हाका धैर्य दिलें. कांय पयशे काडले नासतना म्हाका ती ACB दिली आनी हांवें पुलीस स्टेशनार दिवन म्हाका अरेस्ट जावन चांद हांव बचाव जालो. मात न्ही म्हज्या विरोध एक व्हड तांणी रॅली केल्ली. ते रॅलीन सयत तांकां जैत लाभलें ना. हें देवाचें उतर ह्या भयणीन आयकल्लें. तिच्या घराच्या फाटल्या कुशीनच एक ल्हानशें व्हळ आसलें. त्या व्हळांत एकलो कोंकणो बिझनेस करतालो. ताचे बिझनेसा वेळार थंयसर बोंडे पिवन जाल्या उपरांत बोंडे आनी कितें मेळ्ळें आनी पुरो आसा वेस्ट तें सगळें हाण हिच्या फाटल्यान हाण ताणें घालें. आनी त्या दिसांनी इल्लें पावस आयलो आनी कितें त्या पावसा वरवीं तें उदक भरिल्ल्यान थंय विशेश जळारी वास घाण ही न्हिदोवंक जायना. तेणें ताका फोन करून सांगिल्ल्या वेळार तें काड हांगासर आनी मुखार घालनाका म्हज्या घरा फाटल्यानच वेस्ट घालूंक नजो आसा म्हणल्यार तो रागान तो म्हणलो हांव आनीक हाण घालता खालें जायचें जाल्यार तें पळय. मात न्ही ताणें तिच्या घरावेची वाट सयत आडोवंक प्रयत्न केले कित्याक ताचे कडेन जायते पयशे आसले. आनी आसल्या वेळार तिका हांवें देवाचें दिल्लें उतर. हें उतर म्हाका कुमो केलां तूं काय तें कुमो करतलें. देव आमकां जैत दिवचो देव यहोवा निस्सी म्हळ्यार जैत येवन देव आमकां जैत लाभयता. तूं पातयेणेन मुखार सर म्हळें. आनी भयण त्याच उतरांचेर पातयेवन मुखार सरता आसतना तिणें चिंतनांतल्या बरी पोलीस तिच्या घरा आयली. ती म्हणटा पोलीस तिच्या घरा आयले पयलीं भियेली कित्याक ताणें खंय पोलीस धाडल्यात म्हूण. पूण उपरांत शेजारच्या आनी कोणेंय कंप्लेन केल्लें थंयसर मेळें घालतात म्हूण पुलीस येवन तिका विचारतात. आनी उपरांत तेच तिच्या मुखारच त्या व्यापारिस्ताक कोंगण्याक आपोवन हाण ताचे करना थंयसर आसलें पुरो मेळें काडयशें करतात. तिका तिची आड तिच्या वाटेक आड गेल्लें सगळें काडयशें करतात. तिका बरोय एक पयलींचे की चड बरी वाट करूंक सयत त्या व्यापारिस्ता मुखांत
ते पुलीस काम करयतात. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सयत त्या गांवाक आयलो काही तहसीलदार सयत येवन तिचें सगळें काम जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, आमच्या विरोध रावलेली खंयचेच हातेर तें सुफळ जायना. पूण हांवें आनी त्यो पातये जंय देव आसा म्हणून, देव रोही म्हळ्यार तो जावन बरो गवळी. आमचा देव बरो गवळी म्हूण आमी जाणा जायचे. ताच्या शेडयांक कांयच उणें जावंक तो सोडिना. तो जावन आसा खरी दाखवाल कितें करता, त्या फांट्यांक जाय परतें वय ताका जीव तांकां दिता, जिवाचे सगळे सकत तांकां दिता आनी ती फळां बरीं जायशें करता. देवाक तूं बरी खरी दाखवाल म्हूण तूं पातयताय, तुज्या जिवितांत तूं सुफळ जाताय. अशें देव आसा म्हणून तुवें पातयेसी आनी ताका सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेसी. ताका सोदताय, ताका उलो मारताय, तुका खंडीत जावन जबाब दिताय. तो देव तुका जबाब दितलो. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता पयल्या वसरांत 6व्या आनी 7व्या वळीर, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 and 7. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागोवन दी, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारां बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळत म्हणून चिंचे नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 and 7. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान तो मागोवन दी, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्याक हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारां बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल शालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळत म्हणून चिंचें नाका. तर मुखाचें न्हू, दर्याची ल्हारां पळया. तूं दर्या तडीर वचून बसलाय की, हांव थोडे फावटी वचून दर्या तडीर वचून बसता, म्हाका मस्त शांती समाधान मेळटा. हांवें ती दर्याची ल्हारां पळोवची, एका उपरांत वयर येतात आनी येतात मात न्ही दर्या तडी घेवंक पळयतात. ती वय येतात आनी दर्या तडीचे वयर सडटात. अशें बघता की आतां दर्याची तड पुरो उदकांत बुडटा म्हण थोड्या वेळान ती पाटी येतात, परतून येतात. एक फावटी म्हाका अशें बगलें की दर्याच्या ल्हारां बघता, दर्याचे तडीक येजे म्हणून, मागीर हे फावटी बघता नाका पाटी या म्हणून. एक फावटी येवया म्हूण बघता, एक फावटी येनचें नाका म्हूण बघता. थोड्या जाणांनी बघाचें तशेंच करचें. एक फावटी बघचें मागणें करया म्हणून आनी एक फावटी बघचें तांकां मागणें करचें नाका म्हणून. एक फावटी बघचें तांकां देव आसा म्हणून आनी एक फावटी बघचें तांकां देव ना म्हणून. एक फावटी बघचें देवान सकट बरेंपण दिवचें म्हणून आनी एक फावटी बघता देव ना म्हणून. ती थोडे फावटी आमच्या सुण्या बरी पेट्यां बरी हांगा देवी कलोरेत्र मातयेच्या गेटीच्या मुखारच गांधी मैदान आसा. त्या गांधी मैदानार थंयसर ती सावळे सयलो जागो आसा. त्या सावळेच्या जाग्यार जायतीं सुणीं आसात. राती सकाळीं बेगीन उठोन थंय वॉकिंगा म्हण गेल्यार पेटे एकाच परत धांवून येतात. ती स्ट्रीट डॉग्स, ते तांकां घर म्हणलें ना, ती कोणाक आक्रमण करचें म्हणून सोदून आसतात. ते पेटे एकाच पर धांवून येतात. पूण म्हाका हे दोळयेकी पेटो साबना, कित्याक हांव घट्ट रावन सल पेट्या म्हळ्यार पुरो ते पेटे धांवता फाटी. पूण इल्ल्या वेळान परतून येतात वेतात पेट्यां बरी. थोडे एक फावटी बोवाड दवरतात, एक फावटी बोवाड दवरनात. थोडे फावटी मागण्या बरें कन्न येतात, थोडे फावटी मागण्या येनात. थोडे फावटी आयताराच्या मिसा येतात, थोडे फावटी येनात. थोडे फावटी बरें कुमसार जाता, थोडे फावटी कुमसार जायना आनी पातकांत सुजी येतात. असल्या वेळार मोगाचें न्हू, देवाक ती मानवनात. आनी सांजाकब तरी म्हणटा, तसल्या मनशान देवा तावन कितेंच बरें मेळत म्हणून चिंचें सयत नाका. देखून मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार आमी देवाच्या हाजरपणांत प्रवेश जावचें आनी देवाचें दर्शन आमी घेवचें. देवाचें हाजरपण आमी अनुभव करता आसतना देवा सांगाता कोण येतात, मोरी माहे आमच्या सांगात आसता. सांत भक्त आसता, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांड, सांत आंतोन, सांत लॉरेस, वर्ते सांत भक्त आमचे सांगत असतात. सर्गीचे देवदूत आमचे सांगत आसतात. सर्गींचें दर्शन आमकां मेळटा. दुसरें, आमी मागणें करतना देव आसा तो म्हाका मोगांत वेंग धरता, कित्याक हांव ताचो भुरगो आनी तो म्हजो बाप. आनी असल्या भावार्थांत मोगाचें न्हू, आमी मागल्या वेळार आमचें मागणें सुफळ जाता. देखून दुबाव दोन केदींच मागचें न्ही. ताचे बदलाक हांव देवाचो भुरगो म्हणल्यार बरी मागासय. जुवांचो वांजेल उक्त केल्यार पयल्या वसरांत 12व्या वळीर आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपणाच्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाचें भुरगें जावचें हक्क ताणें दिलें. आपणा स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपणाच्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक समया जेजून देवा बापाची भुरगें जावचें हक्क दिलें. तर मोगाचें न्हू,
आमचो भावार्थ आमकां एका वर्त्या पावंडाक पावयता, ह्या उंच हुद्द्यार दवरता, ह्या उंच स्थानार आमकां दवरता. थोडीं जाणां म्हाका जेन्ना निराश जातात देस्पर जातात, कित्याक तांच्या मतींत एकच, हांव चलवाल्या, हांव परिक्षेन सारकें शिकोवना, ह्या म्हाका बरें काम ना, ह्या म्हजें काम वेचेर आसा, ह्या म्हाका देणी नात, म्हाका तालेंत नात, ह्या म्हजे आवय बापूय ग्रेस्त न्ही, ह्या म्हाका कुमक करतलीं कोणी नात, ह्या आवय बापायची आस्त बदीक ना. पूण म्हाका न्हू जेन्ना तूं भावार्थ दवरताय, जेजू म्हणटा हांव तुमकां म्हज्या बापाचो भुरगो करता. आनी बापाचो भुरगो जाता आसतना बापाच्या आस्ती बदकाचो वारेसदारी तूं. रामागारान बरलें पत्र 8वा वसर 14व्या वळीर तावन आमी वाचता. वय, देवाचो भुरगो जाल्यार तूं, देवाचें भुरगें जाल्यार देवाच्या आस्ती बदकाचो वारेसदारी तूं. सगळ्या संवसारांत असलें आस्त बदी कोणाचें? सर्गेच्या देवा बापाचें. देखून हागाय प्रवादीच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 8व्या वळीर आमी वाचता. हागाय चॅप्टर 2:8. सर्गार आनी संवसारार असलें भांगार रुपें आनी सर आस्त बदीक आनी दिर्वें देवाचें जावन आसा. आतां तूं देवाचो भुरगो म्हणलो भावार्थ विश्वास दवरताय, तक्षण तुका असलो एक अनुभव जाता की ह्या संवसारांत असले अदीक ग्रेस्त मनीस कोण आसात तूं जाणाय, तांच्याकी तूं व्हरतो. ह्या संवसारांत अदीक तालेंतवंत देण्यावंत लोक आसा की ताच्याकी तूं भोव व्हरतो. वय, तेच नाका जाता तुज्या जिवितांत एक धैर्य येता. तूं हरदें उबार कर, तुजी तकली सीदा दोन, तूं चलताय. आनी हो गर्व बरो गर्व, संवसारी स्वार्थी गर्व न्ही, हो नीज आध्यात्मीक तुका कॉन्फिडन्स. यू हॅव दॅट, यू गेट दॅट ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडन्स टू फेस लायफ, टू फेस प्रॉब्लेम्स, टू फेस एनी कायंड ऑफ फेलियर्स, टू फेस एनी कायंड ऑफ एनिमीज इन युअर लायफ. कित्याक तुका एक देवाचें एक विशेश संबंध आनी एक कोट भोगता. कित्याक जें कितें देवाचें तें सगळें तुजें म्हणून. वय, तुज्या जिवितांत जें कितें तूं मागताय, त्या मागल्या वरवीं तुका फळ मेळचें. वय, ताचे वरवीं तुजें मागणें वर्तें म्हणून न्ही, बगार देवा लागीं कसलो संबंद दवरलाय तें गरजेचें. काजर जाल्यार, वय, तूं काजर जाल्यार केवळ तुजी सर्टिफिकेट तुज्या काजर जिविताच्या जैताची एक साक्ष या रुजवात न्ही, बगार तुज्या आनी तुज्या बायले मदें, तुज्या आनी तुज्या घोवा मदें असो संबंदच देवा मुखार एक रुजवात जावन आसा. तेन्ना म्हाका उगडास आयलो एक हॉटलांत. थंयसर दादलो आनी स्त्री गेल्यार थंयसर तीं घोव बायलां म्हणून तांणी रुजवात जागेचें, नाजाल्यार थंयसर तांकां हय हॉटलांत रूम मेळना. देखून हीं घोव बायलां गेल्लीं आनी थंयसर तांकां एडमीट करता आसतना तांणी विचारलें की तुमी घोव बायलां तर तुमी रुजवात दिया म्हण. तितल्यार घोवान म्हळें बायलेक, हांवें तुका सांगलें न्ही आमचे मॅरेज सर्टिफिकेटचे वय रुजवात तुका हाडणे म्हण हाडलाय की दाखय म्हण. तितल्यार म्हणलें हो हांवें सक्कड संगती हाडले, ते एक मॅरेज सर्टिफिकेट हाडूंक म्हाका उडासूच ना न्ही. तितल्यार घोवाक राग आयलो. तुका हांवें सांगलें पयलें ती सर्टिफिकेट दवर, पॅक कर आनी उपरांत वस्तूरां पॅक कर म्हण. तूं पयलें वस्तूरां. तितल्यार बायल म्हणाली तूं एक काम करिना, सक्कड कामां हांवेंच करी जाय आनी हांवेंच पॅक करी जाय, हांवेंच जेवणाची विलावारी करी जाय. तूं पांयार पांय घालून टी व्ही पळोवन तुजे मोबायल पळोवन आसलो, तुकाय पॅक करी येता आसलें, तुवें मॅरेज सर्टिफिकेट दवर येतालें पयलेंच म्हणून तिणें ताका जोर करून सुरू केलें. तितल्यार घोवानी जोर करून जोगाय थंय झगड पडटना तितल्यार थंयसर रिसेप्शनिस्ट हॉटलाचें म्हणालें गेले रावा आतां म्हाका कळ्ळें रुजू जालें की तुमी कंडे जावन घोव बायला म्हणून, कित्याक तुमी झगडचेंत घोव बायला बरी म्हणून कळ्ळें म्हाका म्हणून. म्हाका न्हू थोडे फावटी घोव बायला म्हणून रुजवात वय मॅरेज सर्टिफिकेट दिवचें म्हणना, ती कशें झगडटात म्हणजे कशें तांच्या लागीं संबंद आसा, झगडल्यार मोगान एकवटांत आसात ताचेर होंदून आसा. त्याच रितीन मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं मागले तक्षण सगळें हांवें मागलें म्हाका मेळा जाय म्हणून देवा लागीं हांवें मागचें न्ही, बगार भावार्थान अशें मागचें की देव म्हाका कितें गरजेचें कितें म्हाका बरें की तो कंडी जावन देव दिता. पूण हांव मागता आसतना कशें एक ल्हान भुरगो ताका आशा जाल्ल्या तक्षण आपणाक गरज आसा म्हण कळल्या तक्षण आवय बापा लागीं मागता की त्या परी हांवें मागा जाय. रोमाकारां बरलें पत्र 8वा वसर 20 आनी 8 वळ. रोमन्स चॅप्टर 8:28 म्हणटा कोण असो देव मोग करता आनी कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाक आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाच्या योजने प्रमाणे देवान आपोण दिलां तांकां सक्कड संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
देखून मोगाचे न्हू आमी मागणें करचें म्हळ्यार देवाचें मन समजून घेवंक प्रयत्न करचे. जर तर दर्याच्या लारा बरी आसलें आमचें मन, एक पटी तडीक मारता, एक पटी दर्याक वचून मारता, फाटी मुखार तेवशीन येवशीन तें लार वयर बंद जाता. त्या रितीन आमचें मन जाल्यार आमचें थंय भावार्थ ना म्हणून जालें. आमी भावार्थान मागणें करतना देवाचेरच आमचें मन केंद्रीकृत करता. देवाची येवजण कितें, म्हज्या जिवितांत देवाचो उद्देश कितें, आनी तें जाणा जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमच्या काळजांत एक भरोन वमतांच्या मापान संतोश, आनंद, शांती, समाधान रास करता. देखून दैवीक रत्न मंदिरांत मोगाच्यान म्हाका रावूंक भारी संतोश. कित्याक हांगासर थोडे फावटी हांव 5 वरांर उठता, राती न्हिदूं येतना 10-11 वरां जातात. कितले जाणां कावन्सिलींग करून जायते जाणांचे कश्ट आयकून म्हाका पुरो जाता. पुरो जाल्यार एक दादोस काय, कित्याक हांव देवाचं काम करता, देवाची येवजणेचें काम करता, देवाच्या भुरग्यांक बुजयता, देवाचें देवाचो वावर हांव करता, देवाच्या जाग्यार रावन हांव तांकां बुजयता, मार्गदर्शन दिता, धैर्य दिता. तांच्या जिवितांत इल्लें तरी बरेंपण करूंक देव म्हाका फावो करता. देखून देव म्हज्या सांगाता आसा, देव म्हज्या सांगाता आसा. देखून म्हाका न्हू सोम्याच्या एकवटांत रावल्ल्या वेळार आमकां तसली दादोसकाय मेळटा. पूण सबार फावटी आमच्या मागण्यांत आमकां दुबाव येतात आनी थोडे फावटी कन्फ्युजन येता. दुबाव मात न्ही, घुसपड गोंदळ येता. हाका कारण कितें जावंक पुरो? पयलें जावन आसा वय आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आसचे वय स्वार्थी चिंतप आनी आमचें तें आसचें ना भावार्थ, ना पात्यणी म्हणयत. येतना म्हाका एक जोक उडासयलो. एका भुरग्याक ताजें म्हणलें बायसिकल जाय आसलें. ताका इल्लें चड मोल गियरांचें विशेश बायक ताका गरज आसलें. ताजो बर्थडे असो आसलो. ताणें पप्पा कडेन विचारलें म्हाका बायक जायची म्हणून. पापा म्हणालो मम्मी कडेन विचार. मम्मी कडेन विचारलें. मम्मी म्हणाली आतां पयशांची इल्ली गरज आसा, त्या बायकाक, त्या तुज्या बायसिकलाक भारी मोल आसा, 15-20 हजार रुपये. तितल्या मोलाचें बायसिकल तुका नाका, तुका पडोवन मार जाता, तुका शिकोवंक आसा म्हणून. व्हडली मायन लगेच वचून विचारलें. व्हडली माय म्हणाली पुता दिजें म्हण मन आसा, तुजें डॅडी सोडना म्हाका, मम्मी सोडना, पळय आमळें. आनी आतां भयणी म्हणाली तूं देवा लागीं मागल्यार खंडीत जावन तुका बायसिकल मेळटा, तुका जाय आसलें सायकल मेळटा. देवा लागीं सदांय माग. आनी ह्या भुरग्यान कितें केलें, आल्तारी मुखार वचोन सदांय मागणें जाल्लेंच सांजेचे आमोरी तेस जाल्ल्या गुडलेक दोनी हात वयर करून अन्न मागोवंक सुरू केलें. सोम्या जेजू म्हाका एक बऱ्या बायसिकलाची गरज आसा, बरें सायकल म्हाका जाय जी. ह्या बर्थडे वेळार म्हाका एक बरें सायकल मेळा जाय, खंडीत जावन तूं दितलें म्हाका, पात्यणी आसा. घरच्यांक सगळ्यांक अजाप जालें. आवयक, बापायक, व्हडली मायक, भयणीक व्हडल्या ताळ्यान मागता. उपरांत आवय बापायनी म्हळें हो तूं काल इतल्या व्हडल्या ताळ्यान मागताय, तूं देवा कांय कान केपें जाल्यात की ताका आयकता, तूं व्हडल्यान बोब मारून मागा नाका. आनी उपरांत तो रूम आयल्या वेळार भयणीन विचारलें तूं कित्याक इतले जोर बोब मारून मागताय, आमचे कान केप जाले, तुवें ल्हव हळू मागल्यार जेजूक आयकता. तितल्या तो मरगो म्हणालो तुका गुत्त ना म्हजे बाये, हांवें मागल्लें देवाक आयकूंक म्हणून न्ही, व्हडली मायकी आयकचें, मम्मीकी आयकचें, डॅडीक आयकचें, समय अशें आयकचें की परवा बर्थडेच्या पयलें म्हाका म्हणी बायसिकल मेळाचेच. म्हाका ताका उपरांत बायसिकल चिंतलें सायकल खंडीत जावन मेळ्ळें. कित्याक ताका देवाचेर पात्यणी नातल्यार वय आवयचेर, बापायचेर आनी व्हडली मायचेर खंडीत जावन ताका पात्यणी आसली. थोडे फावटी मोगाच्यान आमी मागता आसतना देवाचेर संपूर्ण विश्वास ना. देव दिता गी ना गी, पूण मनीसच दिता जावं की पुरो. संवसारी चिंताप, लौकिकी चिंताप आसा, आध्यात्मिकी चिंताप आसा, आनी सगळें वर्सोन तांच्या जिवितांत घुसपड गोंदळ आसा. दर्याच्या लारांनी आसले तसले घुसपड गोंदळ. आनी दुसरें जावन आसा थोडे फावटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत येदोळ आयिल्ले कश्ट, समस्ये, अनवार आमकां कितें करता, भोव अस्कत करता. वय म्हाका म्हजो चुडासे म्हजो ल्हान आसतना म्हजी आवय सरली. म्हाका व्हड मेळोन 1 वर्सा भितर म्हजो बापूय सरलो. आनी थोड्या वर्सांनी म्हजो एकलो मोगाचो भावजी आसलो, भयणीचो घोव थंय सरलो. आनी म्हजो आनी एक भावय सरलो एक विशेश त्या परिस्थितींत. आनी एक म्हजो भावजी सरला. आनी एक म्हज्या भयणीचे दू म्हाका मोगाचें आलें, ताचो घोवूय काजर जावन 5 वर्सां भितर मरण पावलो. असले कश्टांनी म्हाकाय एक दुखेस्त केलां. म्हाकाय दुबाव जालो देवा सागी. देव आसा जाल्यार आमकां कित्याक असले कश्ट, समस्ये, दूख आमकां दिता. आनी असले कश्ट मोगाचे न्हू आमकां निराश करतात, देदेस्पर करतात आनी आमकां अस्कत करतात. देखून असल्या
खबरीत घडीत आनी सयत देवाचेर पात्येनी विस्वास दवरूंक. देवाचो कोण मोग करता, कोणाचो देव मोग करता, तांकां सक्कट संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलो बरो वस्तू पार्टीन. कोरिंतकारां बरयलें दुसरें पत्र 4:15 म्हणटा 2 Corinthians chapter 4:15 हें सगळें देव तुमच्या बऱ्याक म्हणून आसा करता. असलो भावार्थ आमकां आमच्या जिवितांत बरोवशान जियोंक फाव करता. आनी तिसरें जावन आसा देव आमच्या जिवितांत अजापां करता, विजमितां व्हरता वय, पूण देवाक जाय तशें करता. आमकां जाय जाल्ल्या बरी खरी ना वय. देखून देवाची मांडवळ दुसरीच आसता. देखून म्हाका आतां एक फावटी हांगासर एक काजारी जोडें आयिल्लें. काजर जावन तांकां 11 वर्सां जाल्लीं. देखून व्हडा दुकांत आसली, बेजारांत आसली. ती म्हणाली फादर आमचे खातीर मागा. आनी तो घोव म्हणटा म्हज्या बायलेक न्हीदच पडना, भुरग्यांचें देणें ना. देखून जायतें वखदां जायत्या तरेची चिकित्सा केली. देखून ताका भुरग्यांचें देणेंच आमकां भुरग्यांचें देणेंच मेळना. देखून ह्या दिसांनी ताका न्हीद पडना. सायकॅट्री डाक्टर लागीं सयत वरिचें पडलां. थोडे फावटी इल्लें पिश्यां बरी ते कालकिता, बोब मारता, झगडटा सकाळां कडेन, कितें करचें म्हण कळना. हांवें त्या वेळार तांचे सांगता दिम बियर पडोवन मागणें करनासलो. आनी त्या मागण्या वेळार म्हाका मेळिल्लो संदेश हांवें तांकां सांगलें, जेजू तुका तुवें मागलेलें तो फाव करता. देखून दोळे धांपून तुमी मागणें करा. आनी म्हाका त्या मागण्यांत दिसता ह्या भयणीच्या गर्भांत जेजू एक बाळशें दवरता. आनी बेगीनच त्या बाळशाक तुमी प्रसूत जातल्यात. आनी त्या भुरग्यान पानो चिवता आवयचो. आनी त्या भुरग्याक काण घेवन तुमीच इस्काला वेतात आनी इस्कालान त्या भुरग्याक भरती करतात. असलें दर्शन म्हाका दिसता तुमकां तें दिसता पर्यंत मागणें करा म्हळें. आनी तांच्या हांगा हालेलुया अर्गां होगळाप दिवन हांवें कांतारा गांवन मागणें केलें. आनी उपरांत हांवें विचारलें तुमकां बगलें की वय फादर तुमी सांगल्या पर्यंत आमी वय सुरवेर आमी चिंतूंक सुरू केलें. चिंतना मागीर आमकां अशेली पात्येनी आयली की भुरगीं आमच्या हातांत आसा. भुरग्याक आमी खेळयता, भुरग्याक आमी इस्काला व्हरता, भरती करता. आनी देव बेगीनच तुमकां तें फावो करता. जशें तुमी भावार्थान मागलां तशें तुमकां फावो करता की ना हांगी पळया. म्हाका जेन्ना तशेंच जालें थोडेच म्हयने जायचे जाल्यार देवान बरी खबर तांकां दिली. ती स्त्री गर्भेस्त जाली. लगभग 12 वर्सां उपरांत काजारी जिवितांत भुरगें जावंकूच जायना म्हण चिंतलें डाक्टरांनी आशा सांडली. ती गर्भेस्तीन जाली. उपरांत भुरग्याक प्रसूत जाली. बऱ्या भुरग्याक प्रसूत जावन त्या भुरग्याक ल्हान व्हड केलें. आनी उपरांत त्या भुरग्याक इस्काला सयत धाडलें. आनी उपरांत ती हांगासर येवन मोगाच्या न्हू तांणी साक्ष दिली. आनी तांणी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर तांणी वय देवा कडचें बोगसाणें मागलें. मोगाच्या न्हू थंयसर पळया जेजू लागीं तो सिमांव पेद्रू येता आसतना जेजू सिमांव पेद्रू पळोवंक आले म्हणटा तूं सिमांव योनाचो पूत न्हय वे. म्हळ्यार सिमांवच्या बापायचें नांव जॉन योना. आनी सिमांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ एक अस्कत चिवो, एक लेंकीर. ह्या दर्यातडीचें एक तण, त्या दर्यातडीचें तण इल्लें मोटें जावन लेंकिरे बरी ह्या वाश्या बरी वाडटा. पूण वाऱ्याक ती शिनी दलता. तशें म्हळ्यार सिमांव म्हळ्यार अस्कत मनीस. थोड्यांनी ताका देवातान पयस व्हेल्यार देवातान पयस वचोंक तयार. थोड्यांनी देवा लागीं हाडल्यार देवा लागीं येवंक तयार. वय थोडे फावटी जेजूक क्रिस्त म्हणलो तो. आनी थोडे फावटी जेजूक वय तशें तुका घडना जावन दी देवाचे येवजणे प्रमाणे तूं मरोंक फुडें वचनाका म्हणून जेजूक आडयल्लो मनीस ही तसो जावन आसा. पूण असल्या मनशाक जेजू आपणा लागीं येता आसतना कितें म्हणटा सिमांव तूं योनाचो पूत सिमांव न्हय वे पूण आनी मुखार तुका केफास म्हण आपयतले. केफास म्हळ्यार घट्ट एक फातर, खडाप, बळवंत व्यक्ती. म्हणजे विशेश सेल्फ कॉन्फिडन्स, आत्मस्थैर्य आनी स्वनियंत्रण आशिल्लो तसलो व्यक्ती तो जातलो म्हणून जेजून ताका कितें केलें पयलेंच ताका एक जिवीत असो उद्देश दाखयलो. आनी उपरांत म्हाका जेन्ना आमी जाणो सिमांव पेद्रू कितलो अस्कत आसलो जाल्यार सवकास तो बळवंत जालो. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजून ताका आनीकी चड बळवंत करून उपरांत कातोलीक पवित्र सभेचो ताका बुन्यादी फातर वरीं केलो. ताका पयलो पाप साहेब तो जालो. वय म्हाका देव आमकां एक दर्शन दाखयता, आमकां एक विजन तो दाखयता. त्या विजना प्रमाणे आमकां तो फुडें सरोंक तो आमकां हात चलोवन व्हरता, हात धरून आमकां चलोवन व्हरता. देखून चवथी अडखळ जावन आसा आमच्या मागण्यांत आमी कितें मागता तें आमकां मेळच्याक जावन आसा आमी आमकांच हेरांक आमी तुलन करता. वी कंपेर आवर सेल्स टू अदर्स. ओ ताका आसली देणी म्हाका ना मू, हो ताका तसलो बरो हुद्दो मेळ्ळा मू, तो परिक्षेंत जायते मार्क्स काडल्यात मू, ताका थंयसर मान सन्मान मेळ्ळो मू, म्हाका मेळो ना मू, म्हाका ताका आसले तसली सबाय ना मू, म्हाका ताका आसले तसले आवय बापूय ना मू,
म्हाका त्या जापानाक वचोंक मेळोना मू, म्हाका त्या ऑस्ट्रेलिया वचोंक मेळोना मू, म्हाका त्या अमेरिका वचोंक मेळोना मू, ताका तें गव्हर्मेंट जॉब मेळना, म्हाका कित्याक ऑर्डिनरी काम. मोगाच्यान आमी कितेंच तुलना करून वचो. वी मस्ट नॉट कंपेर आवरसेल्स विथ अदर्स. देव म्हाका तुका ताच्याच विशेष वाटांनी चलोवन व्हरता आनी खंयच्या वाटांनी तो आमकां चलोवन व्हरता त्या वाटांनी देव आमकां जायते बरेपणी लाभयता. आनी पांचवें जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत वय हेरांच्या जिविता वरवीं आमकां स्कांदल जोडून घेवन वचो. म्हणजे थोड्यांनी केदाळे दुरसोवचें आसा, म्हजो भावार्थ बरो आसा पूण पाद्र्यापांचो भावार्थ बरो ना, पाद्र्यापांची जिविताची रीत बरी ना, देखून हांव निरासलो. हांव बरो आसा पूण म्हजी आवय बापूय सारकी जियेनात. आनी थोड्यांनी म्हणचें हांव बरो आसा, म्हजो पौत आडवाट्यान गेला मू, देखून हांव निरासलां. मोगाच्यान हेरांचें जिवीत पळोवन निराश जायनाका. आमी हर एकलीं देवाचीं भुरगीं प्रत्येक रितीन, विशिश्ट रितीन आनी विशेश रितीन. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन युनीक अँड इन ए स्पेशल अँड वंडरफूल वे. विशेष रितीन, वैयक्तीक रितीन आनी विशिश्ट रितीन आमी देवाचो भुरगो. देखून सगळो संवसार देवातान पयस केल्यार हांवें देवातान पयस वचून असो असलो जाय जे म्हजो भावार्थ बरो असो आनी पातयेणी. देखून अखेर करता हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 16वी वळ, हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 16. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. धैर्यान म्हणजे व्हडा भावार्थान, घट्ट भावार्थान, थीर भावार्थान आमी देवा सरशी या आनी ते भावार्थाचे मागणे कंडी जावन फळां बरीत आनी बळादीक जावन आसतलें. दोळे दांपून आमी मागया. वय भोवमंगळा सर्गीच्या बापा, ह्या कारेजमाच्या काळार, ह्या प्राचिताच्या काळार आमी तुका लागीं सरासय. तुजेर भावार्थ पातयेणी दोन तूं आसाय म्हणून तुज्या लागीं सरासय. आनी तूं आसाय, तूं आमचो सर पदवेदार देव, आमचो बाप. तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. तूं आमकां सर वस्तू वदकसून दिवंक व्हडा अत्रेगान आसाय. आमकां जैत दिवंक तूं आशेताय. तूं आमचो बरो गवळी, आमकां तुज्या एकवटांत कांयच उणें पडना. तूं आमकां गूण करचो जहोवा राफा रफिका, गूण करचो देव जावन आसाय. आमच्या जिवितांत सदांच आमकां बरोन वमतोच्या बापान सर सर्गींची दिरवी दिवचो देव तूं जावन आसाय. तुजेर पातयेणी दोन, विस्वास दोन. दिव्या वाणी लायव ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत आमी मागणें करता आसतना बापा तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या एकल्यांच्या विशेष प्रत्येक गरजांनी तूं आमकां पाव बापा. आमकां सदांच तुजेर पातयेणी विस्वास दोन जियोंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू, आमेन. मोगाच्यान दैवीक लोरेत्र मंदिराक व्हडा मोगान मानान आनी घानान हांव तुमकां स्वागत करता. केदाळे तुमकां अवकाश मेळटा आसतना येया. हर एका शेनवारा सकाळीं 9 वरां तावन परत 3 वरां पर्यंत रेतीर आसा. 3 वरार सगळ्यांक हांव वैयक्तीक तरान मेळटा. देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पर्सनल कावन्सिलींग, वैयक्तीक तरान समालोचनाक मार्गदर्शनाक थंयसर अवकाश आसा. हर एक हप्त्यांत वस्तेचे रेतीरी आसात. आमचें वेबसायट आसा dccmulki.in, तें उक्तें करा वा आमचें ॲप डावनलोड करा. डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हण घाला प्ले स्टोरांत आनी थंयसर आमचें येवचें तें ॲप डावनलोड करा. तुमचे फोन नंबर या तुमचे ईमेल ID दिया. उपरांत त्या ॲप उक्तें करतना तुमकां थंयसर मिसाचीं तेसावां दिवंक जातात. थंयसर तुमचे विनवणें पिटिशन धाडूंक जातात. मिसाचीं तेसावां मॅस इंटेन्शनी तुमकां दिवंक जातात. आमचे व्हिडियो, आमच्या रेतेरीचो सगळो विवर आसा. आनी रेतेरीक जाय जाल्यार रजिस्ट्रेशन करूंक तुमकां थंयसर साध्य जाता. डॉनेशन दिवंक तुमकां अवकाश आसा. मोगाच्यान तुमच्या सर गरजां बसत दैवीक लोरेत्र मंदिरांत सक्रामेंता मुखार आमी मागोन आसा. तुमी आमच्या खातीर मागा. सांगाता मेळोन देवाच्या राज्य ह्या संवसारांत स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. आमेन.